म्हापशा वाठारात चोरांनी बुधवारा मध्यरात्री एक दुकान फोडले। चोरांनी दुकानाचे कुलूप फोडून भितर प्रवेश करून दुकानात आशिल्ली रोख रक्कम, एक भांगराची मुदी मेळून वट्ट 40,000 माल फारयलो। हे विशीं दुकान धन्यान पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या। चोरयेची ही घडणूक दुकानात आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाल्या। हाच्या आधाराचेर म्हापशेचे पुलीस फुडलो तपास करतात। सकाळ फुडें संक म्हाका पयलीं भयणीक फोन केलो 7 सुमार तुजें दुकान ओपन आहा म्हणून। सकाळी 8 जाय तर येवन जर पळयता जाल्यार दुकान ओपन आसलें। 2 लोकां भायली फोडली आनी भितर एक लॉक फोडलो। कॅश 3,000 कॅश आसलें। एक कापाची मुदी आसली आनी 5 फायन आसलें। कसली मुदी भांगराची? मुदी पेपारी सगळ्या सामान पुलिस बिल सीसीटीव्हीचेर दिसता कितके जाणां एकूच शॉप फोडला आनी खंय ना? ना एकूच फोडला। सकाळ फुडें 2 दुकान फोडला।